रिएक्शन भारतीय जनता पार्टीचा खरो म्हणजे हो विजय आसा वो भारतीय जनता पक्ष आनी तेजे सगळे वांगडी पक्ष मागीर तो गोवा फॉरवर्ड आसूं मोगो पक्ष आसूं अपक्ष आसूं किंवा NCP आसूं हेंच्यांनी सगळ्यांनी आदार केलो आनी मुख्यमंत्र्या फाटल्यान सगळे रावले। आमकां हांव पळयतालो जेन्ना वोटींग करतालो तेन्ना काँग्रेसचो ऑब्जर्वर तांकां दिल्लीसून हाडचे पडले कारण मतां फुटतली म्हणून तेंच्यांनी दिल्लीचो ऑब्जर्वर हाडून भितर बसयलो। पूण गोवा फॉरवर्ड आसूं किंवा मगो आसूं किंवा इंडिपेंडंट हे तेंची कोणाक कोण मत मारता ते कळनाशिल्लें। इंडिव्हिज्युअल तेंच्यांनी NDAच्या कॅन्डिडेटाक मत मारली आनी हो आज विजय जाल्लो आसा। भारतीय जनता पक्षाच्या फाटल्यान NDAच्या उमेदवारा फाटल्यान 22 मतां मेळ्ळी आसा आनी आमच्या ओपोनंटाक 16 मतां पडलेली आसा। हो खऱ्या अर्थान आज गोंयच्यान एक सर्कल पूर्ण जालें आसा। गोंया भितर पंचायत आसूं नगरपालिका आसूं जिल्हा परिशद आसूं विधानसभा आसूं लोकसभा आनी शेवटची राज्यसभा हे पूर्ण सर्कला भितर भारतीय जनता पार्टी आनी NDAचे सगळे एलायन्स BJP सगळे कडेन सत्ता आसा। अशेंच आमकां फुडें वचपाचें आसा। गोंयचे जनते कडेन मागता म्हाजे कडेन जे शक्य आसा ते राज्यसभेन हांव करपाचो प्रयत्न करतलो आनी खऱ्या अर्थान हो सामान्य कार्यकर्त्याचो विजय आसा। भारतीय जनता पार्टीचा